मोपा विमानतळ म्हूण वळख आशिल्ले मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक सुरवाती सावन व्हड आर्थीक लुकसाण जाला अशी माहिती मुखार आयला। विमानतळ चलोवपी GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड कंपनीच्या आर्थीक आंकड्या प्रमाण आतां मेरेन विमानतळाक सुमार 777 कोटी रुपया लुकसाण जाला। प्रवाशांच्या संख्येत अपेक्षित वाढ जावंक नाशिल्ल्यान, विमान सेवा मर्यादित आशिल्ल्यान आनी पर्यटन हंगामाचेर आदारून रावप ही हाचे फाटली मुखेल कारणां मानतात। व्हड अपेक्षांनी बांदिल्ल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाक लागून राज्यात पर्यटन, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाडटलो अशी अपेक्षा आशिल्ली, पण प्रत्यक्षात विमानतळाक व्हड आर्थीक ताण येता। उपलब्ध आशिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण 2022 ते 23 वित्तीय वर्स विमानतळाक 148.3 कोटी रुपया लुकसाण झाले। ते उपरांत 2023 ते 24 वर्सा हे लुकसाण वाढून 363.3 कोटी रुपया झाले, जाल्यार 2024 ते 25 वर्सात 266 कोटी रुपयाचे लुकसाणय नोंद जाला। ते भायर 2025 ते 26 वित्तीय वर्साच्या चौथ्या तिमाहीत 63.3 कोटी रुपयाचे लुकसाण जाला अशी माहिती मेळ्ळा आणि वर्सुकी लुकसाण वाढून 331 कोटी रुपया परस चड जाला। मजगती या लुकसाणाचेर राज्य सरकाराच्या येणावळीचेर परिणाम जायना असे म्हणतात। करारा प्रमाण राज्य सरकाराक विमानतळाच्या वट्ट येणावळींतल्यान 36.99% येणावळ मेळपाक लागल्या। मोपा आणि दाबोळी विमानतळांमदी प्रवासाचे विभागणी, पर्यटन हंगामाचेर आदारून रावप, विमान कंपन्यांच्या मर्यादित सेवा विमानतळाच्या उत्पादनाचेर परिणाम करता अशी चर्चा चालू आसा। येवपी काळात माल सेवा, आंतरराष्ट्रीय उडाण पूरक वेपारी प्रकल्पाचेर चड लक्ष केंद्रीत करून आर्थिक परिस्थिती सुधारपाचेर यत्न जातले असे संकेत मेळ्ळ्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।